नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. व्हेनेझुएलाच्यो अंतरीम राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्स येतल्यो 5 दिसांच्या अधिकारीक भारत भेटेर. विदेश मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी भेटेविशीं दिली सविस्तर माहिती. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या दिल्ली भेटेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यासयत जलशक्ती मंत्र्याक दिली भेट. गोंयांत परतल्ल्या उपरांत आपल्या भेटेविशीं पत्रकारांक दिली सविस्तर माहिती. नुवेचे आमदार मिकी पाशेको हांणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांचेर केल्ल्या आरोपाचेर चोडणकार हांणी दिली प्रतिक्रिया. पक्षा वतीन खंयच्याय उमेदवाराक उमेदवारी दितना म्हायती घेवप गरजेचें चोडणकार. नियमीत खंडीत वीज पुरवणेची कागाळ घेवन शिवोलेच्या थळाव्यांनी म्हापशेच्या वीज खात्याच्या अभियंत्याक घातलो घेराव. कितल्याशाच तेंपासावन त्रस्त जाल्ल्या थळाव्यांनी बेगोबेग उपाय काडपाची केली मागणी. आणि 2026 वर्सा खातीर घेतिल्ल्या जेईई एडव्हान्स प्रवेश परीक्षेत गोंयांत जोशुआ कुजांदेसू ह्या विद्यार्थ्यान मेळयलो पयलो क्रमांक. जोशुआन भारतात जोडलो 2350 क्रमांक. आणि आता खबरो विस्तारान. भारत आणि अमेरिका मजगतीं थारिल्ली व्यापार समजिकाय आतां निमण्या पावण्यार पावल्या. ह्या समजिकाये विशीं 99% चर्चा पुराय जाल्या. फकत कांय अडकून उरिल्ल्या मुद्द्यां आनी तांत्रीक समस्या सोडोवपाचेर आतां भर दितले. दिल्लीत भारत आणि अमेरिका मजगतीं जावपी ह्या समजिकाये विशीं खासा बसका जाता. अंदू वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यांत समत जाल्ल्या ह्या समजिकायेचेर संशोधन करपा दिकेन अमेरिकेचे एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधी मंडळ भारतात आयला. ह्या निमण्या पावण्यार ह्या समजिकायेत कायदेशीर बदल आस्पावीत करपाचेर भर दितले. केंद्रीय व्यापार मंत्री पियुष गोयल हांणी हे विशीं माहिती दिली. यूएस के एम्बेसडर मिस्टर सर्जियो गौर ने भी कहा कि 99% चीजें तय हो गई है. छोटी मोटी कॉमास और फुल स्टॉप्स पे चर्चा चल रही है. फाइनलाइज करते वक्त जो वहां पे बदलाव आए थे, कानूनी बदलाव आए थे यूएस में, उसको किस प्रकार से फाइनल एग्रीमेंट में रिफ्लेक्ट करना, उसके हिसाब से किस प्रकार से बदलाव होगा, उसको तय करके मुझे पूरा विश्वास है कि यूएसए के साथ भी जल्द से जल्द हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ट्रांच खत्म कर देंगे, साइन करेंगे और आगे की चर्चा चालू करेंगे. भारत आणि यूके मजगतीं जाल्ली मुक्त व्यापार कबलात लागू करपा विशीं आयज केंद्रीय उद्देग मंत्री पियुष गोयल तशेंच ब्रिटनाचे व्यापार सचिव पीटर कायल हांचे मदीं उच्चस्तरीय बसका नवी दिल्लीत जातली. समजिकायेची अंमलबजावणी प्रक्रिया तशेंच ती बेगोबेग लागू करपाच्या रणनितीचेर आयचे बसकेंत मंथन करतले. 24 जुलय 2025 दिसा दोनूय देशां मजगतीं जाल्ल्या ह्या मुक्त व्यापार कबलातीच्या बळग्यार दोनूय देशांक व्यापार करप सोंपें आनी सवाय जातले. कबलातीक लागून ब्रिटनाचे 99% जाल्यार भारताचे 90% टॅरिफ पयस जातले. संवसारात सुरू आशिल्ल्या ताण, संघर्श आनी तातूंतल्यान निर्माण जाल्ल्या अर्थीक संकश्टाच्या फाटभुंयेर भारत आनी यूके मजगतीं जाल्ली ही मुक्त व्यापार कबलात दोनूय देशां खातीर म्हत्वाच्यो संदी उपलब्ध करून दितली. भारत भेटेर आयिल्ले ब्रिटनाचे व्यापार सचिव भारतांतल्या म्हत्वाच्या वेपाऱ्यांसयत बसका करून कबलात लागू जावपा खातीर तयारी आनी फुडारांतल्यो संदी समजून घेतले. विदेश मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन 5 दिसांच्या भारत भेटेर येवपी व्हेनेझुएला देशाच्या अंतरीम राष्ट्रपतींच्या पुराय वेळापत्रका विशीं माहिती दिली. 3 ते 7 जून मेरेन भारत भोंवडी करपी व्हेनेझुएलाच्यो अंतरीम राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्स आपल्या भोंवडे मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत मंत्री आनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यां सयत बसका करतल्यो. तशेंच ह्या भोंवडेचें मुखेल ध्येय दोनूय देशां मजगतीं उर्जा, व्यापार तशेंच गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात सहकार्य वाडोवप आसतलें अशें रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें. During the visit, Acting President Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister. The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further
cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation, and renewable energy. As part of the program, they will be visiting several sites. India, as you know, India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence. तसेच नेपाळचे प्रधानमंत्री आणि भारत नेपाळशी मुद्द्याविषयी केलेल्या विधानाबद्दल प्रतिक्रिया देताना दोन्ही देशामजगतीचे सीमेचे प्रश्न 98% सुटावे झाल्यात. उरिल्ले काय प्रश्न येतात त्या फुडारात बेगोबेग सोडवपाचं सरकारचे ध्येय असा अशे तांणी मुखार सांगले. हमने भारत नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री के टिप्पणियों को, उनके बयान को और उसके साथ साथ जो उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है उसको देखा है. हालांकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है. फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है. गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है. इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है. हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं. सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनात जनजातीय गरिमा उत्सवा वेळार शिश्यवृत्ती मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांक संबोधित केले. सरकार जनजातीय समुदायाक मुखार हाडपाक यत्न करत आसा. आमच्या देशात प्रतिभेचो उणाव ना, मात योग्य मार्गदर्शन योग्य माची मेळप गरजेचे अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं. छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है. ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है. यशप्राप्ती करून व्हड जावप ही बरी गजाल, मात आपल्या भूतकाळाचो विसर पडूंक फावना. आपल्या गांवच्या लोकांक यशस्वी करपा पासत तुमी यत्न करूंक जाय अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मुखार उलयतना सांगलें. शिक्षण हे सशक्तीकरणाचें एक साधन आसा आनी शिक्षणाक लागूनच व्यक्ती आत्मनिर्भर जाता अशेंय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है. शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है. मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है. इसीलिए मैं जो भी जनजातीय समाज के लोगों से मिलती हूँ उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास करती हूँ. केंद्र सरकारान विदेशी नागरिकां खातीर विजा नेमांत बदल केला. 180 दीस वा उणे दीस भारतात येवपी विदेशी नागरिकांक जर 180 दिसां परस चड दीस भारतात रावपाक सोदता जाल्यार तांणी 180 दिसांची मर्यादा सोंपच्या आदींच आपली नोंदणी करप सक्तीचें केलां. आदल्या नेमांत 14 दिसां भितर नोंदणी करप सक्तीचें आशिल्लें. भारतात विदेशी नागरिकांच्या भुरग्यांचो जर जल्म जाला जाल्यार तांचो आवय वा बापूय कोणूय एकटो भारतीय आसल्यार जाता. भुरग्याक भारतीय नागरिकत्व दवरपाची परवानगीय दिल्या. तशेंच भुरगे जर विदेशी नागरिकत्व घेवपाक सोदता जाल्यार तांणी 30 दिसां भितर सुचोवणी दिवची पडटली. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. आइडिया जो बदले नजरिया. मिलिए अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ राह दिखाने वालों से. आप भी जुड़िए एक बेहतर भविष्य से. आज ही महसूस कीजिए
इको इंडिया के साथ। प्रत्येक शनिवार प्रातः 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सब या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य को न पालो। देखिए 6 जून से अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे DD नेशनल पर और शाम 5:30 बजे DD भारती पर। इसो उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल नवी दिल्लीत वचून केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली। ह्या वेळार तांणी गोंयांत हरीत आनी शाश्वत उदरगत करपाचेर मंत्री भुपेंद्र यादव हांचे सयत चर्चा केली। उपरांत तांणी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांचे सयत लेगीत बसका करून गोंयांत सिंचन प्रकल्प उबारपा विशीं तशेंच शाश्वत उदरगत वेवस्थापना विशीं चर्चा केली। ते भायर मुखेलमंत्र्यांनी केंद्रा कडल्यान थळाव्या उदका स्रोताचो कार्यक्षम वापर आनी दीर्घ काळा खातीर उदक सुरक्षीतताये खातीर मजत घेवपा विशीं उलोवप केलें। गोंयांत परतल्या उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकारांक आपल्या दिल्ली भेटी विशीं सविस्तर म्हायती दिली। संघटनेच्या बैठकीक आशिल्लो पार्टी ऑफिसान ताजी पुराय दीसभर काल संघटनेची बैठक सुरू आशिल्ली। हांव स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपेन यादवजीक मेळून वेरियस रिलेटेड इश्यूज ऑफ द गोवा हे तांचे कडेन पेंडींग आशिल्ले ताज्या संदर्भात तांची भेट घेतली। डेफिनेटली ही हॅज प्रॉमिस टू रिजॉल्व दॅट। सेकंड हांव आमचे CR पाटील जे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आसात तांकां मेळ्ळो। गोंयांतल्या संदर्भातले जलशक्तीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले तेजे अप्रॉक्सिमेटली 250 crores रुपीज जे सँक्शन जाल्ले आनी जुने डॅम आनी रिनोवेशन्स तेजे फंड्स डायरेक्ट फायनल स्टेजीचेर रिलीज जावना, प्रोविजनल सँक्शन जाल्ले आनी ताज्या भायर वी आर सेंडींग द प्रपोजल्स फॉर द जो नदी शुद्धीकरण प्रकल्प आसा ताच्या अंतर्गत स्पेशली द साळ रिवर हाजोय आमी प्रोजेक्ट रेडी करता तोय धाडटा ताज्या खातीरूय सुरू आसा आनी इन्क्लुडींग द सांतिनेज नाला हाजो शुद्धीकरणाचो प्रकल्प जो आसा पळय तोय आमी ताजो DPR आनी हेचे रेडी करपाक घेतला। इन फ्युचर हे दोनूय प्रोजेक्ट तांचे करपाचे ताज्या संदर्भातूय डिस्कशन तेजे कडेन आशिल्लें। सो ते तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह म्हटलां की तेज्यानी DPR हे ते धाडून दिल्या पण डेफिनेटली दील थिंक पॉझिटिव्हली ह्या मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली आशिल्लो। नुवीचे आदले आमदार मिकी पाशेको हांणी काँग्रेस फुडारी दिनेश कोंडू तशेंच गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे नव्यान नेमिल्ले अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांच्या आड 2022 विधानसभा वेंचणुके वेळार काँग्रेस पक्षाची तिकेट दिवपा बदला पयशांची मागणी केल्ल्याचो गंभीर आरोप केल्लो। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी आयज हळदणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांच्या हाजेरेंत हे विशीं पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना हो आरोप पुरायपणान न्हयकारतना पक्षा वतीन खंयच्याय उमेदवाराक उमेदवारी दितना ताची अर्थीक फाटभूंय आनी हेर गजाली समजून घेवप हे पक्षाच्या फुडाऱ्यांचें काम जावन आसता अशें सांगलें। तिकेटीचो इश्यू आशिल्लो तो बेजिकली आमची तेन्नाची इन्चार्ज चिदंबरमची आनीक आमचे जे तेन्नाचे आरोपी दिगंबर कामत थोडी रिजर्वेशन आशिल्ली कसले इश्यूचेर आनी ते मिकी भाशेक खबर आशिल्ली डायरेक्ट तिकेटीचो इश्यू कितें जालो। आतां तेणें एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म केल्या हांव जर पार्टीक कापार करपा आयला जाल्यार मिकीन खूश जावपा जाय आशिल्ली। तेगे पार्टी वयर सरतली आमची पार्टी खबर केली दुख्खी जाला काय सुखी जाला कितें एक्झॅक्टली तेगे एक पॉलिटिकल पार्टीचं म्हणून दुसरी पार्टी काबार करपा आयल्या त्या पॉलिटिकल पार्टीचें काम आसपाक कितें आमची पार्टी जर काबार जाली ताका बेनिफीट मेळटा न्ही तो दुख्खी जाला काय सुखी जाला चॅक करा।
पर्यटन मंत्री तसेच परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी आयज परवरीच्या टाउन स्क्वेअर प्रकल्पाची पळोवणी केली. यावेळी तांचे सयत गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर तसेच पर्यटन खात्याचे हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. हे विशीं एक्स माध्यमाचेर संदेश घालतना पर्यटकां खातीर सामाजीक संवाद आनी मनरिजवणे हेतान एक वायब्रंट कम्युनिटी स्पेस उभारप ही सरकाराची वचनबद्धताय आसा आनी ते निश्चित करपा हेतान प्रकल्पाचो नियाळ घेतिल्ल्याचे मंत्री खंवटे हांणी आपल्या संदेशात सांगले. खंडीत वीज पुरवणे विशीं आशिल्ल्या शिवोले गांवच्या थळाव्यांनी आयज म्हापशेच्या वीज खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा केलो. वोल्टेज कमी चड जाल्ल्यान तशेंच परत वीज खंडीत जावन घरांतलीं उपकरणां इबाडटात तशेंच थळाव्यांक गरमेच्या दिसांनी लेगीत त्रास सोंसचे पडटात अशी कागाळ घेवन शिवोलेच्या थळाव्यांनी वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो. उपरांत थळाव्यांनी पत्रकारांक तांणी उबारिल्ल्या पावला विशीं म्हायती दिली. जेन्ना पावर तर ना जाल्यार कनेक्शन कित्याक दिता? तेन्ना कोण मंत्री दिना, इंजिनियर दिता. मंत्री फोन करतलो पूण इंजिनियरान आयकूंक जायना. धाड रिमार्क धाड, तितलो पावर कॅपॅसिटी ना कनेक्शन दिवपाक म्हणून. लोक आसा, आमी आसा त्या इंजिनियरा फाटल्यान. मंत्र्याचें आयको नाका. मंत्री सांगतात आनी कोण सांगता फुडें MLA सांगता फुडें आयको नाका. लोकांनी सफर जावचें न्हू, लोकांक सफर करूं नाका. आमच्या शिवोलकारांक सफर करूं नाका. पयर मोर्चा काडलेलो रातचो, ल्हान भुरगीं पासून दोळे उगडपाचे, आमदार मंत्र्यान दोळे उगडपाचे, CMान दोळे उगडपाक जाय. रातचे धाकटुले भुरगे मोर्चा घेवन येतात, तें सारकें न्हू. तेन्ना ताबडतोब एक्शन घ्या हेजेर आनी आमकां बरे पुरोपूर लायट दिया. आमच्या गांवांत, आमच्या मतदारसंघात जो इलेक्ट्रिसिटीचो इतलो म्हयनोभर हो प्रॉब्लेम चालू आसा, हो खंय तरी सॉल्व जायना. हेच्या खातीर आमी जो सुटावो घेवपाक हांगा येयल्ले तो आमकां खंय तरी मेळूंक ना. म्हणून ह्यान फुडें जेन्ना आमी थ्रू फोन ई कडेन उलयले, तो सध्या खंय एसी चेंबरान बसून आपले कसल्यो तरी मिटिंगो चालू आसा की जेन्ना सगळ्या गांवकारांनी ठरयलें की थेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर आज मोर्चा व्हरपाक जाय, तेन्ना खंय तरी शिवोलच्या आमदारान ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर प्रेशर हाडलो आनी तांकां सगळ्यांक आफोवन खंय आज आसगांव व्हरून बसयल्ले. आज जो आमचो एरियाचो JE आसा तो ह्या मिटिंगेक उपस्थित नासलो. जेन्ना आमकां कळून येयलें की तो खंय गेला आनी आसगांव खंय तरी ताका आमदारान लिपोवन दवरला. म्हाका खंय तरी दिसता आज ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटांनी ह्या आमदारांच्या किंवा ह्या सरकाराच्या प्रेशरार बळी पडपाक जायना. अंजुना कांयसुवाच्या जैवविविधताय व्यवस्थापन समितीन वाघातोर दर्यादेगेर कासवा खातीर नेस्टिंग सुवात आनी हॅचरी स्थापीत करपाची मागणी केल्या. दर्यांतल्या कासवांचे संवर्धन करपा दिकेन हे एक म्हत्वाचे पावल थारतले अशें समितीन संबंदीत अधिकाऱ्यांक शिफारस करतना सांगले. समितीचे अध्यक्ष रमेश नायक हांणी वांगडी सत्यवान हरमलकर आनी संजय नार्वेकर हांचे सयत पत्रकारांक हे विशीं म्हायती दिली. हो वाघातोर जो बीच आहा, ह्या वाघातोर बिचाचेर फाटली 5 ते 6 वर्सां आमच्या निदर्शनाक येता त्या प्रमाणे की ऑलिव्ह रिडले ही समुद्री कासवां तांतयां घालपाक येतात. आमच्या कडेन गेल्या 6 वर्साचो रेकॉर्ड आहा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडसून मेळ्ळलो आहा. हांगासर तांतयां घालपा खातीर जी कासवां ती मोठ्या प्रमाणान येतात, पण त्याच्या खातीर आमी हांगासर ह्या बिचाचेर ही जे आहा ती हॅचरी करपाची, हांगासर टर्टल नेस्टिंग सायट करपाची म्हणून गेली 4-5 वर्सां डिमांड करत आहात, मागणी करतात. आमी प्रत्येक खात्या कडेन जे ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटात त्यांच्या कडेन करस्पॉन्डन्स केलं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केलेले आहा, एनवायरमेंट केलेले आहा, आमचे GSBB कडे केलेले आहा, सगळ्यांकडे केलेलं करस्पॉन्डन्स केला की ही जी वाघातोर बीचवर टर्टल नेस्टिंग सायट करपाची आणि हॅचरी करपाची. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. आइडिया जो बदले नजरिया। मिलिए अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ राह दिखाने वालों से। आप भी जुड़िए एक बेहतर भविष्य से आज ही। महसूस कीजिए इको इंडिया के साथ। प्रत्येक शनिवार प्रातः 9:30 बजे DD नेशनल पर।
भगवान वेद व्यास के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। भारत को जगाने वाली आवाज, अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, स्वामी विवेकानंद, उनका संदेश, शक्ति, सेवा और आत्मविश्वास। देखिए 6 जून से अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर और शाम 5:30 बजे डीडी भारती पर। सोपरान परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। 2024 वर्सा खातीर घेतिल्ल्या JEE एडवान्स प्रवेश परीक्षेत गोंयात जोशुआ कुजानदेसू ह्या विद्यार्थ्यान पयलो क्रमांक मेळयला। एस्टेलार उच्च माध्यमीक विद्यालय विद्यार्थी आशिल्ल्या ह्या जोशुआन भारतान 2350 क्रमांक जोडलो। दूरदर्शना बरोबर केल्ल्या खासा मुलाखतीत ताणें आपल्या ह्या यशा बद्दल खोस उक्तावन परीक्षे खातीर केल्ली तयारी तशेंच फुडली मोख सांगली। I'm really happy. My parents also really proud that I come as the Goa state topper this year. Social media, I had in 11, but then I deleted it in the middle of 11 or something like that. And extracurricular activity, not that much in these 2 years. I feel there's no perfect ideal as it is to vary much depending on how energetic I am based on the day. I would like to join India's top IITs and I'll see my career ahead from there. तशेंच जोशुआच्या शाळेचे मुख्याध्यापक युगेंद्र सिंग सिखरवर हांणी दूरदर्शनाक दिल्ल्या मुलाखतीत जोशुआच्या ह्या यशाविशीं आणि त्याच्या प्रवासाविशीं माहिती दिली। लग रहा था कि इसका जो क्वालिटीज था प्लस इसका जो टेम्परामेंट है, जिस तरीके से पढ़ाई करता था, तो आई वाज वेरी मच श्योर दैट ही विल बी डूइंग रियली गुड इन द एग्जाम। बट टॉप करेगा इसके लिए आई वाज, बिकॉज देयर वर मेनी अदर स्टूडेंट्स आल्सो हु वर ऑफ सेम कैलिबर, but because his temperament was like that, he was completely focused, he was hard working all the time, and he was following all the instructions given by the teachers. So I was very sure that he'll be doing really good in the exam. But becoming state topper in JEE Advance is really a dream come true for him also, and for all of us in Stellar also. नवी दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरात साहित्य अकादमीन 2 दिसांच्या राष्ट्रीय संमेलनाचे आयोजन केले। लेखक विहीन क्षितीज, AI सृजनशीलता आणि रचनात्मक वातावरण या विषयाचेर आधारित या संमेलनाचे उक्तावण केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी केले। यावेळी उलोवप करतना तंत्रगिन्यानाचो वापर करतना मानवी रचनात्मकतेचे महत्व, खोलाय आणि विविधताय जपप गरजेचे अशें तांणी सांगले। तशेंच AI हे मानवी सृजनशीलतायेचो पर्याय जावंक शकना अशें मत लेगीत मंत्री शेखावत हांणी ह्या वेळार उक्तायलें। हम सब लोग लेखक के उस रचना में जाकर के जिस अनुभव के संसार में प्रवेश करते हैं, वो अनुभव के संसार में प्रवेश करना ही हमको जो है AI द्वारा निर्मित सामग्री से पृथक करता है। और इसलिए चुनौती अवश्य है, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि AI को भाव दृष्टि के साथ में देखने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कभी भी भावों के बराबर पहुंचे, इस तक कभी जो है अभी तो किसी हालत में संभव नहीं होगा। तकनीकी जो है ये हमारी सहायक है, ये कभी सर्जक नहीं हो सकती। ह्यूमन ओरिजिनलिटी को कभी ये रिप्लेस नहीं कर पाएगी। भारत आणि इंग्लंडा मजगतीच्या बायलांच्या T20 क्रिकेट सर्तींतल्या 3 खेळामाळींतलो तिसरो आणि निमणो खेळ आयज
टांगटणात जातलो. भारतान ही खेळामाळ जिखपाचो विश्वास उक्तायल्लो, मात इंग्लंडान दुसरो खेळ आपल्या नांवार केल्लो. ह्या म्हयन्याच्या 12 तारखेर बायलांची संवसारीक करंडक सर्त जावपाची आसा. त्या आदली ही T20 मॅच भारताक आपल्या प्रतिस्पर्धी इंग्लंड पंगडा बरोबर खेळटना अणभवपाक मेळटली. केरळाच्या 26 मे दिसा अपेक्षीत आशिल्ले मॉन्सून येवपाक कळाव जाल्ल्यान गोंयांत लेगीत ताचो व्हडा प्रमाणात प्रभाव पडपाक लागला. दिसान दीस वाडट्या उश्णतेक लागून लोक हैराण जावपाक लागल्यात आनी मजगतीं गोंय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर राज्यांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. 2 ते 6 जून मजगतीं हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांत दनपार सावन पावसा सयत जोगला आनी गडगडो हजेरी लायतलो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. व्हेनेझुएलाच्यो अंतरीम राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्स येतल्यो 5 दिसांच्या अधिकारीक भारत भेटेर. विदेश मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी भेटे विशीं दिली सविस्तर म्हायती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या दिल्ली भेटेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्या सयत जलशक्ती मंत्र्यांक दिली भेट. गोंयांत परतल्या उपरांत आपल्या भेटे विशीं पत्रकारांक दिली सविस्तर म्हायती. गोंयचे आमदार मिकी पाशेको हांणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांचेर केल्ल्या आरोपाचेर चोडणकार हांणी दिली प्रतिक्रिया. पक्षा वतीन खंयच्याय उमेदवाराक उमेदवारी दितना म्हायती घेवप गरजेचें चोडणकार. नियमीत खंडीत वीज पुरवणेची कागाळ घेवन शिवोलेच्या थळाव्यांनी म्हापशेच्या वीज खात्याच्या अभियंत्याक घातलो घेराव. कितल्याशाच तेंपा सावन त्रस्त जाल्ल्या थळाव्यांनी बेगोबेग उपाय काडपाची केली मागणी. आनी 2026 वर्सा खातीर घेतिल्ल्या JEE एडवान्स प्रवेश परीक्षेत गोंयांत जोशुआ कुजांतेसू ह्या विद्यार्थ्यान मेळयलो पयलो क्रमांक. जोशुआन भारतान जोडलो 2053 क्रमांक. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.